नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जना काही स्वागत. आज अनेक एक ट्रेडिशनल एक ऑथेंटिक आमगेल आमची गेल रेसिपी घेऊन आयली हांव गब्ब्याचे हशी. गब्ब्या हश म्हणून तुम्ही ऐकला की तुम्ही केल्ला की कसं म्हणून कमेंट सेक्शनान भितर घालायची. आतां पळय गब्बो हांव पातळ पातळ स्लायस करून फस्ट शिनून घेता. गब्बो शिन्नितान पळया प्रती एक स्लायस शिन्नितान ताका एक सूत येता. ते सूत आमी अशी बोटां सुतवान घेवका तशी गब्बो शिंदूची क्रम. एक गब्ब्याक सूत आसतना त्या केळीचे खंयची टायप केळी म्हण ताजे वयर हुंदून आसता. हे आतां गाळी केळ्यांक गब्बो हाका भरपूर सूत आसता. आतां ते फस्ट रिंग्स करून घेतले, स्लायस अशी करून घेतले आनी मागीर आतां सन्न सन्न सपूर पिसस करून शिंदूका. कितले सपूर जाता तितले सपूर कोच्चोल शिकून शिंदूका. आतां हे शिन्नून खंयच्यान घालचें म्हणून खाली उदकां घालचें न्हय. एक चिमटी ताक घाल न्हू, त्या उदकां भितर घाल एक 2 चमचे ताक, इतलें उदक काडचें 2 चमचे ताक घाल न्हू. तांतू भितर हें शिन्नून घाल्यार कितले वेळ जाल्यार हें काळें जायना. तुमी बरी उदकां घाल्यार एक 10 ते 15 निमिश भितर ताजी कलर चेंज जाता. ते देखून केन्नाय गब्बो शिंदितना त्या उदकां भितर एक चिमटी ताक घाला. आतां थोड्या वेळान तें उदकां सुकून ते गब्बो आमी पिळ्ळ काडच्यो ताका उदकां तुकून एक आयदनां काण घेवचें आनी ताका एक चिमटी मीठ ताका जावं जाल्यार थोडें मीठ घाल्या पुरो आमी मसाला घालू असो. आनी अर्दिच्यो एक तरण मिरसांग सपूर स्लायस करून घालची आनी एक सान आल्ल्या कुडको तेवे तशीची सपूर स्लायस करून तांतू भितर घालचें आनी लायक करून मिक्स करून दवरचें. मीठ घालतना मात जाग्रत मात मसाला घालू असं. आतां धवीची एक अर्द मुक्काल कप सोय काडची. ताका एक सुकी मिरसांग भाजिल्लें तेलान एक सुकी मिरसांग बेडगी नाका गांवची मिरसांग एक चिमटी मीठ एक सान पाकळें चिंचांब ते मासोल न्हय जावन काडचे वेळार पळयाची अर्द चमचे सासम. सासमय भाजूचे ना, हरवे सासम घालचे आनी लायक एक न्हय मसालो वांटोवचो. तेन्ना आमी सुरवें मीठ घालून दवरलेली गब्ब्याक पळयाची ते तरण मिरसांगेचे मिठाचे पयश पुरो लागून चिके लायट मिरसाणी तिखसाणी पुरो येता. ताका तमियो मसालो न्हय वाटिल्लो घालच्यो आनी जाय जाल्यार एक चिमटी तितले म्हणटा गब्ब्या थोडे उदक सोडता पळोवन घालायचे. मिक्सर आयदन धुवन जाय जाल्यार तितले घालचे. मस्त पातळ करूनच गब्ब्या अशी म्हळ्यार चिके धबधबी आसूं का म्हण आमी सायड डीश जावन यूज करचे न्हय. चिके धबधबी आसूं का ते आतां पण इतलें जाल्यार आमगेले गब्ब्या हशी यूज कर येता. अशी कर येता. तुमकां नो ऑयल रेसिपी म्हण जाल्यार तितली तशी यूज कर येता. ना जाल्यार एक चमचे तेलान तूं एक चिमटी करबेव आनी एक चिमटी सासम घालचें आनी एक पटपट पडण कोण हाका घाल्यार आनी परमळचे ती आमगेले गब्ब्या अशी. तुम पूर जण ट्राय करून पळया. बरी सिंपल आमगेले मालगड्यान करून येयल्ली डिश. तुम पूर जण ट्राय करून पळया. सगळ्यांक धन्यवाद.